Izaias chapter 27. लेव्याथान तो उठतो नाग, लेव्याथान आंग मोडपी नाग. त्या दिसा आपली निबोर ओखोण आनी घोट तोरसाद घेवन सर्वेस्पोर ताका खास लायतलो. समुद्रांतल्या आराक तो जिवेशी मारतलो. सर्वेस्पराचो दाका मोलो. त्या दिसा मातलोल्या दाखा मोल्या विशीं एक गीत रचून गायात. हांव सर्वेस्पोर ताचो सांबाळणार, ताचीं पानां जोडोन पडोना जावंक हांव तो घडये घडये शिंपतां, दीस रात ताची राखण कोत्तां. म्हज्या मनांत कसलोच राग उरूंक ना. कांटे आनी कांट्यो दिश्टी पडल्यार हांव तांचेर झूज मांडटलों. तांकां पांय तोळां मोस्तितलों आनी एकान एक तांकां लासून उडयतलों. पूण म्हजें सोंशें तांकां आसरो जाय जाल्यार तांणी म्हजे लागीं शांती करची, ओय तांणी म्हजे लागीं शांती करची. माफी आनी खास्त. येत्या दिसांनी जाकोब मुलां पालां घेतलो. इस्रायलाक जातोले बोंगे आनी फुलां आनी ताचीं फळां आख्ख्या संवसाराक पावतलीं. जितलो एरांनी ताका मार दिलो, तितलो ताणेंय ताका मार घाल्लो काय? जसो एरांनी ताचो जीव काडलो, तसोच ताणेंय ताचो जीव काडलो काय? ताका धांवडावन आनी निर्वाशी करून तुवें ताका शिक्का दिल्याय. उदेंतीच्या वाऱ्या सारको जोडजोडीत झोडपो धाडून तो ताच्या पालांक लागलो. जाकोबाच्या गुन्यांवाचें अशें फारीकपण दिवन जातोलें, हें आसा ताच्या पातकाचें फारीकपण. चुन्याच्यो खोड्यो फोडून तांची पूड कोत्तात तशें तांच्या सगळ्या वेदींच्या चिऱ्यांक तो कोत्तलो आशेरा देवीक खांबे आनी सुर्याक धुंपा वेदी कोण आनीक उबारचो ना. कारण किल्ल्या कोटाचें शार आतां ओसाड पडलां. सगल्यांनी तें सोडून दिलां. ओरोण्या सारकें तें पाड जालां. थंयसर हिंड चोरवाक वेतात, थंय बसतात आनी खांद्यो खावन उडयतात. खांदे सुकून मोडून गेल्यात, बायलो येतात आनी ते जवळाक घेवन वेतात. कित्याक हो लोक गिन्यान नासलेलो लोक आनी ह्या पासत ताचो रोचणार ताचे चुचुरे कोचचो ना. जाणें ताका आकारला तो ताका कसलीच दया दाखोवचो ना. इस्रायलकारां परत येतात आनी त्या दिसा व्हड नदी थावन तें इजिप्ताच्या वाड्या पर्यंत सर्वेस्पोर आपली मोडणी सुरू करतलो. आनी तुमकां इस्रायलाच्या पुतां धुवानो तो एकान एकाक वेंचून जमा करतलो. त्या दिसा एक मोठो कोन्नो वाजतलो आनी आसिरियेच्या देसान सांडल्यान तीं येतलीं, तशेंच इजिप्ताच्या देसान निर्वाशी जाल्यान तीं आनी जेरुजल्यांत पवित्र पर्वतार तीं सर्वेस्पराक भोजतलीं. देवाचें उतर हें.